साखळे रवींद्र भवनात दूधसागर जीप ऑपरेटर्स असोसिएशन आणि मुख्यमंत्री हांच्या मदीं काल बसका जाली। ह्या बसकेत मुख्यमंत्र्यान सगळो विषय समजून घेऊन विविध पर्याय असोसिएशना मुखार दवरले। दूधसागर घसकाचे संबंधित निर्माण जाल्लो प्रश्न मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे शिष्टाये उपरांत सुटलो। तातूंत जीटीडीसीचो कावंटर उरतलो, ऑनलायन बुकींग लेगीत चालूच उरतले। पैसे उणे करपाचे मागणे वयल्यान 200 रुपया उणे केल्यात। तशेंच ह्यो सगळ्यो गजाली जाग्यार घालपा खातीर 1 म्हयन्याचो वेळ दिला। ह्या उपायाचेर जीप ऑपरेटर्स असोसिएशन तयार जाले आनी आयच्यान काम सुरू करतले, अशें असोसिएशनाचे अध्यक्ष निलेश वेळीप आनी सचिव संदेश देसाय हांणी कळयलां। दोतोरान सांगलां तशें आमी फाल्यां सगळ्यां मुखार वचून कन्वे करतले की हें दोतोरान जें मांडलां तें कशे पद्दतीन तुमकां बऱ्याक पडटलें तेंय आमी सांगतले आनी त्या प्रमाणे आमी दोतोराच्या सांगण्यानुसार आमी फुडलें पावल आमी कशीं आसा ती लोकांक कन्विन्स करपाचें। आमी कन्विन्स म्हणल्यार हेजो अर्थ असो की आमी लोकांक स्पश्ट सांगतले की हें दोतोरान सांगलां आनी तितलो तरी आमी दोतोराचेर विश्वास दवरपाक जाय आनी त्या प्रमाणे दोतोराचेर विश्वास दवरून आमी फुडें वचून जी आमची फुडली धंदो आसा तो सुरळीत कसो आनी मुखार आमकां दोतोरान 1 म्हयन्यानूय सांगलां की येवन आपल्या कडेन या आनी परतून येवन आपल्याक हे सगळे आमी विचार करूनच सगळें वेवस्थीत करपाचें आमी ट्राय करतले। थँक्यू। दूधसागर जीप असोसिएशन हांच्या असोसिएशनाच्या बरोबर मिटींग जाली। तातूंतल्यान जो तोडगो आत्तां तांकां जो दिल्लो आसा तांकां प्रॉब्लेम्स स्टेक होल्डराच्या बरोबर आशिल्लो, सो दॅट सर्वीस प्रोवायडराचो ज्या आमच्या जीटीडीसीचो कावंटर हो त्याच पद्दतीत उरतलो। ऑनलायन पद्दतीत थंयसर बुकींग जें आसा पळय न्ही, हें ऑनलायन पद्दतीत बुकींग सुरवात जातलें। तांचे जीप एसोसिएशन हांचे सुरवातीक आतां जीएसटी बाकीचे सगळे जे आसा पळय न्हू करून घेतल्या उपरांत स्टेक होल्डर्स तांकां विश्वासान घेवन नवीन बागेत प्रोवायड करतले। बट एट प्रेझेंट जीटीडीसी आपलो कावंटर जे आसा पळय न्ही, जीटीडीसी कावंटर चलयतली, तांकां विश्वासान घेवन स्टेक जो आमकां सर्वीस प्रोवायडर घालपाक जाय तोय सर्वीस प्रोवायडर घालतले। बट ऑनलायन पद्दतीत जशें चल्लां तें सुरळीत रित्या चलतलें जाय पळय न्ही, तेजेर गव्हर्मेंट भर दितलो। एकंदर थंयसलें इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी बाकीचे सगळे जीपी आनी बाकीचे एक आमी स्ट्रीमलायन करपा खातीर जीटीडीसीचो कावंटर थंयसर जो पळय तो कंटिन्यू करून तांच्यांनी सगळ्यांनी आश्वासन दिलां की फाल्यांच्यान आमी आसा तशें जी पद्दत आशिल्ली त्या पद्दतीन आमी सुरू दवरतले। बट थंयसरले रेट जे वाडलेले तो रेट आमी ऑलमोस्ट 200 रुपयान कमी जाला आनी त्या खातीर थंयसरले येवपी लोकांकूय बी ते एफोर्डेबल आसतले। तांची ती डिमांड आशिल्ली की 200 रुपया रेट कमी जावचो म्हणून, तो 200 रुपया रेट सरकारान कमी केला आनी ऑलमोस्ट म्हणजे त्यांचे 560 आनी प्लस 50 रुपया बाकीचे सध्या बुकींग आनी सर्वीस प्रोवायडर हे धरून आशिल्ले त्या पद्दतीन सुरवात जाली।